नमस्कार. आम्ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते आज गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारा मेळपा आयिल्ले आसा. आमचो विशय असो आसा की जानेवारीच्या 16 तारखेच्यान ज्यो फायनल इयर इंजिनियरिंगाच्यो ज्यो एग्जाम आसा तितून भितर प्रत्येक पेपरा फाटल्यान एकूच दिसाचो गॅप आसा. तो खंय तरी खूब कमी आसल्या कारणान आमकां गोंयभरच्या इंजिनियरिंगा स्टुडंटां कडल्यान कंप्लेन आयल्यो, फोन आयले, मेसेज आयले. ताका लागून आमी गोवा युनिव्हर्सिटीन आयिल्ले आसा. RC 1920 ह्या स्किमी अंडर आन्सर करपी आमी पयलींच फायनल इयराची बॅच आसा. तितून भितर 3 ते 2 सब्जेक्ट क्लब करून एक सब्जेक्ट केला आनी आमचो पोर्शन खूब वास्ट जाला. ताका लागून एका दिसा भितर हो पोर्शन रिवायज करपाक शिकपाक लागून एक दीस खूब कमी जावन आसा. सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर हे 2 म्हयन्या आमकां ट्रेनींग पिरियड म्हणून दिल्लो आनी तेजे मुखार आमकां एकेडमीक सेमिस्टर स्टार्ट केल्लो. सो 6 म्हयन्याचें पोर्शन 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट करून आमकां आमचो हो 7th सेमिस्टर खूब हॅक्टीक जाला. ताका लागून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा. आणि खुबशे भुरगे असे आसा तांकां 4-4-5 बॅकलॉग आसात आणि तेंची एग्जाम जी 2 तारखेक स्टार्ट जाल्ली आसा ती 12-13 तारीख मेरेन आसतली आनी आफ्टर दॅट आमची करंट सेमिस्टर आसा चालू. सो तेंच्या जेर प्रोसेस फूल एक्टीक जाल्लो आसा. आनी मेन थिंग म्हणटा ते सपोज फायनलान बॅकलॉग पडटा जाल्यार फक्त 5 क्लास मेळटा, पर्संटेज CGPA कितकी आसूं. सो आमकां भुरग्यांनी कंप्लेंट्स येयल्ल्यो की ह्या विशयाचेर तुमी कितें तरी करचें म्हणून. सो आज आमी युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रार सरा कडेन मेळ्ळो आसात. तेणी म्हटलां की आमी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हेचे कडेन मेळटलो आनी तो एग्जामी मदीं गॅप वाडोवपाचो प्रयत्न करतलो आनी हो विशय सोडोवपाचो आपले बेस्ट ट्राय करतलो.